हेजे इन्स्ट्रुमेंट म्हणून काही दिसां भितर आमी डिक्लेअर करपाचे आसात. थोडेशे आमचे एक कन्फ्युजन आशिल्लें, बट आमी एक कम आउट विथ द सोल्युशन. रिलेवंट मेमरीन असो म्हणून एक हो शब्द घालून आमी ते डिक्लेअर करपाचें आमी ठरलेलें आसा. केन्ना पर्यंत कितलो टायम लागतलो? पण आता फक्त एक कोड ऑफ कंडक्ट जर लागना या 2-3 दिसां भितर जाल्यार एक आठवड्या भितर ते चमडे जे वयले आसता ते प्रॉब्लम तोच आसा. प्रॉब्लम तो आसा. हांवें ऑलरेडी एक्सप्रेस माय थिंग्स न्ही. कित्याक न्ही फॉरेस्ट थोडे डिपार्टमेंट थोडे रूल्स एंड रेग्युलेशन्स थोडे फ्रेम. It seems this has been a long pending deal. Yeah, there is a long pending. And then the moment I took over as an art and culture minister, then only that issue has been arose. So तुमकां दिसता बेग्यानच्या बेग्यान जावचें? जावपाक जाय. कारण अरे इट इज अ प्रायड रे. इट इज अ प्राऊड मुवमेंट ऑफ द गोवन बिकॉज दिस मुवमेंट हॅज ट्रॅव्हल नॉट ओनली इन द इंडिया, इट इज ट्रॅव्हल टू अक्रॉस द वर्ल्ड. आज आमी पळयतात की इवन तियात्रिस्ट सुद्दां विमानांनी घुमटो घेवन वतात. हे सगळे गोश्टी आहा. कारण म्हजें इंटेंशन आसा की आय हॅव ऑलरेडी सायन वन MOU विथ द हवाई युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर द प्रोमोटिंग ऑफ द आर्ट अँड कल्चर अँड द टुरिझम. इन द सेम वे एक जर इन्स्ट्रुमेंट जर आतां जर उरलें आनी वी हॅव डिक्लेअर्ड दॅट वन ऑफ द इन्स्ट्रुमेंट इज अ हेरिटेज इन्स्ट्रुमेंट, सो वील ऑल्सो गेट अ बूस्ट टू prosper or to promote our culture to the other part of the countries. And my next target is to sign the MOU for another 2 countries. That is one Seychelles, that is African country, and one will be at the Switzerland. Okay. Thank you.